पर्यंत तुमच्या कलंगूट मतदारसंघात लॉकडाऊन एक्सटेंड जातले का तितलेच नाही? लॉकडाऊन स्टेट गव्हर्मेंटान ऑफिशियली अनाउन्स केले. सो लॉकडाऊन इज ऑलरेडी देर. ताका लॉकडाऊन म्हणप काय ताका कर्फ्यू म्हणप काय ताका आनी कितें म्हणप. लोकांनी भितर रावचे टू फ्लॅटन द कर्व. आनी आमी पयल्या केसी देंवल्या पयल्यो, पूण देंवल्या म्हणून लोकांनी भायर सरप ना. पुलिसांनी आनीक स्ट्रिक्ट मेजर्स घेवपाची गरज आहा. आमी ह्या दिसांनी पयलां की दनपारां आमी जेन्ना म्हणटा 12:30 लोकांनी घरा वयचे, लोक 2 पासून भायर आसता आनी पुलीस एक्शन घेयना. एक्शन म्हणजे कितें? एटलिस्ट जबाबदारीन पुलिसान ताका विचारूंक जाय, बाबा तुमचें हें काम कितें आहा हिंगा 2 सांजे पासून 5, 6, 7. थोडे जाण भुरगे बायक घेवन भोंवता. थोडे दीस कळ काडपाची गरज आहा, थोडे दीस भितर रावपाची गरज आहा. बिकॉज वी हॅव सीन आवर नियर अँड डियर वन्स लिव्हिंग अस अँड दे आर एक्च्युअली आय कॅन एक्सप्रेस. आमकां सोडून गेले सारखे लागचे मनीस. सो आमकां थोडी कळ काडपाक जाय, भितर रावपाची गरज आहा. फ्लॅटन द कर्व. केसीस 0 जावपाक जाय, डेथ्स 0 जावपाक जाय. काल पासून खूब जाल्या ते सारखे 0चेर येवपाक जाय. तितले पासून हे कर्फ्यू एक्सटेंड जायत वयतलो टील द डेथ्स कम टू 0 अशें जावपाक जाय. सर, हो नेग्लिजन्स पार्ट ऑफ गव्हर्नमेंट म्हणटा तुमी, सांजेचेर पुलीस लक्ष दिना. सी नेग्लिजन्स पार्ट ऑफ गव्हर्नमेंट आनी कितें खूब भाशेनी लोक उलयतात. आमी काय उलयना. हांव म्हणटा की आपणे पयलीं हांवें हे रावपाक जाय घरा. इफ आय डोंट स्टे इन माय ओन हावस, जाय तेन्नाच भायर सर, बाजार कर आनी कितें कर, इम्पॉर्टंट वस्तू कितें आहा तें कर आनी घरा वच. थोडे दीस आनी करपाची गरज आहा. आमी म्हणना तूं 3-4 म्हयने भितर राव, सकाळीं यो बाजार कर घरा वच. सो थोडे दीस आनीक रावपाची गरज आहा. नेग्लिजन्स कोणाचें तें हांव उलोवंक शकना तेजें. आख्खें मार्केट ओपन करपाक जायना. अजुनी पासून डेथ रेट जी आहा ती खूब आहा. ती मार्केट टील 1 o'clock हें सारकें आहा. नाजाल्यार आख्खो दीस लोक भोंवत रावतले, बाजाराची पोती घेतले आनी भोंवत रावतले. खंय गेल्लो बाजाराक गेल्लो, खंय गेल्लो बाजाराक गेल्लो. पुलीस जितले लोकांक विचारता खंय गेल्लो बाजाराकूच म्हणटा. सो हाव वी आर गोइंग टू डिफरन्शिएट पीपल गोईंग फॉर बाजार अँड पीपल गोईंग फॉर फन राईड. तशें जावंक जायना. Do you believe that increasing kind of curfew or this lockdown is the final solution for this pandemic? नॉट सोल्युशन. म्हणजे कितें सोल्युशन इज वॅक्सिनेशन. आमी अशें पळयता की कितलेच जाण सिनियर जे आहा 45 एंड अबव आहा, सिनियर सिटीजन आहा, ते वॅक्सिन घेवपाक सोदिना. हांव नकळो कित्याक पळयता. थोडे जाण म्हणटा वॅक्सिन घेवन आमी मरतले, अशें वॉट्सॅपार फॉरवर्ड जाताले. ही सगळी रॉंग न्यूज. हे प्रूव्ह केल्ले आहा बाय इंटरनॅशनल डॉक्टर्स अँड नॅशनल डॉक्टर्स, सायंटिस्ट, दॅट वॅक्सिन इज द ओनली क्युअर म्हणून. अशें आमी पयला धाकटे कंट्रीज 70% वॅक्सिनेशन कंप्लीट. सिशेल्स अशी कंपनी हे आहा, कंट्री आहा, तेणी 85% कंप्लीट केल्लें आहा वॅक्सिनेशन. सो हांव मागता आमच्या गोंयकारा कडेन की तुमी वचून ते वॅक्सिन घेयात. आतां युथाकूय आतां ओपन जाता 18 to 44. तेणी वचून फुडाकार करून घेवपाची गरज आहा. सर, ह्या पॅन्डेमिकाक लागून खुबशीं कामां आतां पावसा पयलींची उरलेली आसा. ती कितें की कोणाची हेजी ते ब्रिजांचे मेंटेनन्स जावं आनी कितें खुबशीं कामां हे गरज करिना जाल्यार कांय फरक पडना. जीव सांबाळपाची गरज आहा. आपलें लायफ इम्पॉर्टंट. जर तर आमी ते सगळे करून गेले जाल्यार सगळींच कामां इम्पॉर्टंट आहा. तशें जावंक जायना.